नमस्कार आणि येवकार तुमकां एका खास कार्यावळीन. आयची कार्यावळ एक खास रिजना खातीर आमी दिवचले हांगासर आयिल्ले आसा आनी मये गांवांत आमी पावल्या. जंय अशे एक व्यक्ती कडेन आमी उलयतले ज्या व्यक्ती बद्दल फाटले कांय दीस पयलीं एक दोन आठवडे पयलीं सुद्दां आमी मये गांवांत भोंवले. त्या व्यक्तीच्यो गजाली आमी तुमच्या फुड्यान हाडल्यो. ताचे जायते पयलीं आमी तांचो एक इंटरव्यू तुमच्या मुखार हाडलो, जो इंटरव्यू म्हाका दिसता बरोच गाजलो. जाचे कमेंट्स आमकां इतले बरे दिसले की येस, जे आमी इन्स्पिरेशन म्हणपाक सोदता, यूथ इन्स्पिरेशन म्हणपाक सोदता आमी, अशे एक व्यक्ती तुमच्या मुखार हाडले जांची कामां आमी ह्या जे सोसायटीन आसा, समाजान आसा ती बीन पळयली. अशे व्यक्ती जांच्यांनी आपली लायफ झिरोंतल्यान, येस अक्षरशः झिरोंतल्यान सुरवात केली आनी आयज येदे व्हडले एक एंटरप्रेन्युअर जावन आसा. भारताच्या भायर सुद्दां तांचे बिझनस इतले जोरान चलतात. अशे व्यक्ती जांच्यांनी आपली पयल्या कामाची सुरवात जेन्ना स्कुलाक आशिल्ले तेन्नाच्यान पांव विकपाक केल्ली, ते आयज म्हाका दिसता 10कून चड जे एंटिटीज आसा, फॅक्टरीज आसा किंवा कंपनीज आसा ताजे ओनर आसा. अशा व्यक्तीचो आयज आमी परत एक फावट इंटरव्यू घेवपाक आयल्या आनी ताचे फाटलें रिजन खूब खास आसा. कारण अशें आयकपाक आयलां की ते राजकारणान सद्या एंट्री करता. सो राजकारणान जेन्ना एंट्री करता तेन्ना खुबश्यो गजाली आमच्या तकलेन घुंवपाक लागता एज अ रिपोर्टर सुद्दां म्हणून. आनी त्यो गजाली उलोवपा खातीर आज आमच्या मदीं आसा मिलिंद पिळगांवकर, जे मये गांवचेच आसा आनी एक सोशल वर्कर तशेंच एक बिझनसमॅन आसा. सर, वेलकम टू द शो सगळ्यान पयलीं. सुरवात करता आसतना हांवें तशी सुरवात केली की राजकारणांत तुमी एंट्री मारपाची आसा अशें. कारण आमी गेले इंटरव्यूक म्हाका दिसता आमी फक्त तुमच्या लायफाचेर उलयले आनी बरें दिसलें कारण अशे एक व्यक्ती जे इन्स्पायर करता युथांक. राजकारणांत वयपाचें कित्याक खातीर? राजकारण वयपाचें असो ना प्रश्न भितर की राजकारण जें आसा पळय, आमी 2007 इलेक्शन लढलेले विधानसभेचे. 2007 जेन्ना आमी इलेक्शन 2005 आमी सुरवात केल्ली आनी 5 सुरवात करून आमी 2007 पर्यंत जेन्ना इलेक्शन लढले, ते इलेक्शन जे आमी लढले पळय न्ही, ते आमी MG टिकेटीचेर लढलेले. आनी ते इलेक्शन जे आमी लढले, ते इलेक्शनान आमी ऑलमोस्ट म्हणजे आमी जिखपाक पावले. म्हणजे ओपिनियन पोल जर तुमी त्या इलेक्शनाचे काडून पळयले आतां 2007चे, एक्झीट पोलूय जर तुमी काडून पळयले जाल्यार ते एक्झीट पोलार सुद्दां डिक्लेअर केल्लें की मये मतदारसंघ हो MG मिलिंद पिळगांवकर हो जिखताले. आनी पण थोड्या एकदम क्वचित 360 मत सुमार तितल्या मतांनी आमी इलेक्शन हारले. आनी तेका लागून आमी एक मागीर विचार जालो की बरें आहा, आमकां लोकांचो साथ आसा आनी लोक आमच्या बरोबर आसा. म्हणटकूच आतां कितें करुया, तर आमी तें अशें चिंतलें की बाबा काम करुया. आनी 2007 जेन्ना रिजल्ट येयलो तेन्ना मोगो आनी काँग्रेसचो सरकार जालो आनी मये मतदारसंघान BJPचो कॅन्डिडेट आमदार म्हणून निवडून येयलो. आनी सरकार मोगो आनी काँग्रेसचो जाल्ल्या कारणान सुदीन ढवळीकर मंत्री जालो, PWD मिनिस्टर जालो. आनी PWD मिनिस्टर जाल्या उपरांत आमी आमचें जें काम आसा पळय मये मतदारसंघान हें कंटिन्यू चालू ठेयलें. म्हणजे काम आमी कशें केलें तर PWDच्या थ्रू रस्ते म्हणा किंवा स्कुलांचे कंपाऊंड वॉल किंवा आमचे बारीक बारीक बाकीची कामां, लोकांची इवन नोकऱ्यांची कामां जी आसा पळय ती सुद्दां आमी खूब केली आनी आमी कंटिन्युअस काम करीत रावले. हे 2007च्या नंतरची गजाल. 2007च्या नंतरची गजाल. पूण जे मार्जिनान तुमी म्हणटा की खूब लेस मार्जिनान, ते रिजन कितें आसलें त्या वेळार अशें दिसता तुमकां? रिजन खूब आसूं शकता. एक तर रिजन अशें आसूं शकता की आमचें तें इलेक्शन पयलेंच. सो आमी सगळे सामके आमचे जितले कार्यकर्ते म्हणा, मित्र म्हणा, हेंच्यांनी सगळ्यांनी झोकून दिवन कार्य केलें. खूब जाण अशें म्हणटा की आमी एक ती रॅली काडली आनी त्या रॅलीक ऑलमोस्ट 2-3 हजार लोक जाल्लो. आनी एक्चुली खूब जाणांनी म्हणजे जे पक्ष जे आसले पळय बाकीचे, त्या पक्षांनी आमी मे बी ओके बेश्टोत येयला बोवाळ घालता अशें तांकां दिसतालें. पूण पयली स्टार्टींग. पूण तेन्ना रॅली काडली तेन्ना तांकां म्हाका दिसता कळ्ळें की आमची पोजिशन कितें आसा. आनी लोक खूब म्हणटा की त्या लास्ट 2 दिसान जेन्ना जी रात तुका खबर आहा, रात्र वैऱ्याची हांवें म्हणटा तसलें, त्या टायमार मागीर तें राजकारण थोडें वेगळें जालें आनी आमी पडले. अशें 2 दिसाचे पॉलिटिक्स जे आसा ते. पूण
सी आमी कार्य आसा पळय हें 2007 ते 2012 पर्यंत आमी कंटिन्यू केलें आनी आमी सदैव म्हणजे लोकां कडेन मेळप. ऑफकोर्स म्हाजो बिझनस भायर आसलो पूण तरी हांव मतदारसंघान टायम खूब घालतालो. आनी 2012चो जेन्ना टायम येयल्लो आमी विचार केलो की बरें 2007 आमी खूब कमी मतांनी गेले पूण 2012 आमकां चान्स मेळटलो आनी आमी कंटिन्यू काम केलें. पूण 2012 जेन्ना टायम येयलो पळय न्ही त्या टायमार मोगोन भाजपा बरोबर युती केली. 2012चे इलेक्शन 2012 इलेक्शन जेन्ना युती केली तेन्ना मागीर युती केल्या उपरांत आमदार भाजपचो आसल्या कारणान ती टिकेट भाजपाक गेली. तुमचे कडेन उलोवणें बीन कितें जालें? आमचे कडेन पळय कशें जालें आमचे पार्टीनी उलोवप जालें आमचे कडेन. मागीर आमचे जे स्वर्गीय कैलासवासी बाब मनोहर भाई पर्रीकर आसले हे आमचे कडेन मेळ्ळे. आमच्या घरा कडेन पिळगांव मिटींग घेतली. आमच्या कार्यकर्त्यांक आपयले तेंच्यांनी आमी आपयले थंय मिटींग घेवन तेंच्यांनी सांगलें की आतां पळय मिलींद की युती जाल्या आनी तूं युती खातीर आमकां काम करपाक जाय. तुका आपूण एक जसो आमदाराक मान आसतले तशेंच तुका आपूण स्थान दितलो अशें म्हणून सांगलें. आनी आमकां तेजेर विश्वास आसलो कित्याक ते एक व्हडल्या स्टॅचरचे भाईन हें तुमकां सांगलेलें तें वाईन आमकां हें तेन्ना सांगलें आनी तेज्या उतराक आमी काम केलें. आनी 2007 जितली त्या आमदाराक जितली मतां पडोवंक नासली बीजेपीच्या तेज्या परस डबल मतां 2012 आमी तेज्या वांगडा रावले आनी ताका मेळोवन दिली आनी तेन्नाच मागीर तो सभापती बी जालो. तुमी त्या वेळार एक्टीव आशिल्ले तेंच्या हांव भरपूर एक्टीव. आमी मया सुद्दां जेन्ना सभा जाली तेन्ना नितीनजी गडकरी जी हे राष्ट्रीय अध्यक्ष आसले भारतीय जनता पक्षाचे आमी स्वता नितीनजी गडकरी आमी मागीर तेन्नाचे कॅन्डिडेट मागीर पर्रीकर भाई हे सगळे असले एके स्टेजीर हांवें भाशण दिवन आमी लोकां कडेन वचोन सगळ्याक ताका आमी निवडून हाडपाचो प्रयत्न केला. पूण आयज काल विरोधकांचो एक बोळ आहा की 2012च्या इलेक्शनाक खंय आसले येवकूच ना म्हणून. पूण तुमी आसले स्टेजीरूय गेल्यात. ऑफकोर्स गेले न्ही. विरोधकाचें काम हें की उलोवप अगेन्स्ट. पूण आमी असले काय ना ते लोकांक खबर आसा न्ही. बरोबर. आमचे जे कार्यकर्ते आहा तांकांय खबर आहा. भारतीय जनता पक्षाचे जे लोक असले कार्यकर्ते असले जे तेन्नाचे आमदार किंवा कॅन्डिडेट तांकांय खबर आसा न्ही. आमी स्वता भाशण दिलां न्ही मयाच कित्याक तर आमी कितलेशेच कडेन वचून भाशण दिवन आमी प्रचार केला सपोर्ट करा म्हणून भारतीय जनता पक्षाचो बीजेपीच्या कॅन्डिडेटाक. आनी तेज्या खातीरूच तर ती चड मतांनी परत येयले निवडून 2012. सी पळय कशें आसा की विरोधकांनी उलोवप हें विरोधकांचें काम. आमी कितें काम केलां हें लोकां पर्यंत हाडपाचें आमचें काम. आनी दुसरें पळय 2012 जेन्ना जालें पळय न्ही तेच्या पयलीं आमी खूब कामां केलीं 7 ते 12 जेन्ना सरकार जालो तेन्ना मोगो आनी भाजपचो युती तेन्ना युती जाल्ल्या कारणान भाजपाक 21 मेळ्ळी मोगोची 3. परत सुदीन ढवळीकर PWD मिनिस्टर जालो. तो मिनिस्टर जाल्या उपरांत परत आमी कामां सुरू केली. आनी जेन्ना आमी कामां सुरू केलीं हांव नमूद करूंक सोदता कारापूर एक रस्त्याचें काम आसलें आनी रस्त्याचें काम जाल्लेलें म्हणून थंय हॉट मिक्सिंग हांव तें नाल्ल म्हणजे नॉर्मल ते करता नाल्ल फोडपाचें काम तशें हांव करपाक गेलो. जाल्यार थंय म्हाका विठ्ठलापूर थंय फोन येयलो PWDक की बाबा तें आमदार कंप्लेंट करता करूं नाका कित्याक आमदार आसा आनी तूं कशें काम करूं शकता. आनी म्हाका मागीर आमचो सुदीन ढवळीकराचोय मॅसेज येयली की मिलींद सद्या तूं मातशें काम बंद कर कित्याक की आपल्याक त्रास जातलो आमी युतीन आसा आनी तूं ती रस्त्याची बी हेजी PWDची बी कामां कसली आहा ते खूब लक्ष घालनाका भितर आपल्याक त्रास जावं शकता आपूण युतीन आहा आनी तेंचे 21 आसा. हांवें म्हटलें बरें आसा तुमकां जर अशें दिसता की तुमकां त्रास जातलो शेवट आमी त्या युती खातीरूच काम केलां न्ही आमी BJPच्या कॅन्डिडेट खातीरूच काम केलां. सो आमकां अशें दिसतालें की आमी तेजोच भाग म्हणून तरी पूण जेन्ना आमकां अशी मॅसेज येवपाक लागली काम करूं नाका हांवें म्हटलें बरें आसा. मागीर हांवें थंय काम 2012 इलेक्शन जाल्या उपरांत सरकार जाल्या उपरांत 3-4 म्हयन्यांनी हांवें मागीर काम बंद केलें. 3-4 म्हयन्यांनी तुमकां कॉल आयलो? म्हाका कॉल येयलो की करूं नाका कित्याक आमदार कंप्लेंट करता म्हणून. तुम्ही समाजा खातीर काम करताले कितें तर रस्ते किंवा बाकीच्यो गोष्टी हय 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 ते आमदारान सांगले की बाबा आपल्याक त्रास जाता म्हणून तुमकां बंद करपाक. आमदारान म्हाका सांगूंक ना. आमदार म्हाका आमचे जो तेन्ना मंत्री आसलो सुदीन ढवळीकर तेणी सांगलें की मिलींद आपल्याक आनी युतीन आसल्या कारणान आमकां त्रास जाता हे तेजे शब्द. आनी तुमी ताका विचारूं शकता हें खोटें जाल्यार आनी तेन्ना तेंच्यांनी म्हाका सांगलें पळय तेन्ना हांवें विचार केलो हांवें म्हटलें आतां कितें करुया जर काम करूंक मेळना न्ही जाल्यार म्हटलें आतां काम तर आमकां करपाकूच जाय लोकां खातीर. सपोज PWDची कामां करूंक सरकाराची जर कामां करूंक जर मेळना जाल्यार आमच्या थ्रू आमी कितें करूं शकता. म्हूण तेन्ना हांवें तो आमचो जो ट्रस्ट आसा पळय हो आतां आमी ट्रस्टाची जी कामां करता कल्याणबाई पिळगांवकर चॅरिटेबल ट्रस्ट तो ट्रस्ट हांवें तेन्ना मागीर 2012च्या उपरांत स्थापन केलो.
आनी आमी गव्हर्मेंटाची किंवा जी आमदार करूं शकता किंवा कसली मंत्री करूं शकता किंवा सरकाराचो जो बजेट जाका लागता ती कामां आमी बंद केली आनी आमचे ट्रस्टाचें काम करपाक आमी सुरवात केली. आनी ट्रस्टाचें काम म्हणजे कशें स्कॉलरशीप किंवा कोणाक गरिबांक फीज दिवपाची किंवा कोणाचे सपोज सांस्कृतीक कार्यक्रम आसा तांकां मदत करपाची हे आमी कार्यक्रम कंटिन्युअसली केले. बरोबर. आम्ही लोकांकडल्यानूय फाटल्या एपिसोडान आयकलंय की कल्याणबाई पिळगांवकर चॅरिटेबल ट्रस्टा अंतर्गत तुम्ही जे स्कॉलरशीप म्हणा किंवा शेड्स बांदून दिवप. एक गजाल हांव फुडें वयच्या पयलीं कारण म्हत्वाचो प्रश्न आनीक आसा, तुमी घरां बांदून दिली आनी घरां बीन बेश्टी घरां न्ही, प्रॉपर 2-3 बेडरूम आशिल्ली घरां, बरी घरां तुमी बांदून दिली, शेड्स दिल्यो, स्कॉलरशीप दिता. ही कामां अजून पर्यंत मिडिया किंवा बाकीचे हेजेर फुडें चडशी येवंक नाशिल्ले काय तुमी तेन्ना फुडें येवन सांगूंक ना हे कितें रिजन आशिल्लें? ना पळय कशें आसा, काम जेन्ना तूं करता पळय न्ही तेन्ना तें काम तूं केलां हें लोकांनी आयडेंटिफाय करपाक जाय. ऑफकोर्स ती मिडियाक आमी हाडूंक ना हेजो एकूच हें आसलो की आमी काम करता न्ही, ती काम करता मतदारसंघान आनी लोकां खातीर हें लोकांक खबर आसा. सी आमी काम करिना किंवा आमी हांगा ना हें कोण म्हणूं शकता? जे आमचे विरोधक आसा ते, ज्यांच्या खातीर आमी कामां केल्या ते काय म्हणूं शकना. ते म्हणटलेच की आमी कामां केल्या आनी तांकां खबर आसा आनी ही आमी कामां सदैव चालूच दवरलेली. सी जेन्ना आमकां 2012 काम करपाक नाका म्हणून सांगलें पळय न्ही तेन्ना आमी पॉलिटिकल काम करूंक ना म्हणून ट्रस्टाचें काम केलें. मागीर परत 2017 जेन्ना इलेक्शनाचो टायम येयलो पळय न्ही तेन्ना 2017 परत मोगोवन भाजप बरोबर युती तोडली आनी भारतीय भाशा बरोबर युती केली. त्या टायमार परत म्हाका पार्टीन सांगलें की बरें हा आतां आमची BJP बरोबर युती ना, भाशा बरोबर आसा, आतां मागीर मतदारसंघान तूं इलेक्शन लड. 2017 फाटले जाले ते. फाटले जाले ते 2017 जेन्ना म्हाका तेंच्यांनी सांगलें पळय न्ही पार्टीन इलेक्शन लड, हांवें पार्टीक सरळ सांगलें, पार्टीचे जे नेते आहा तांकां की हांव हें 2017 इलेक्शन लडों शकना. 2007 हांव इलेक्शन लडलोलो, हांवें मेहनत केल्ली. 2012 पर्यंत हांवें मेहनत केली, लोकां कडेन मेळ्ळो, संपर्क दवरलो, तुमी युती केली आनी टिकेट BJPक गेली, आमी BJPक वावरले. 2017-12 जेन्ना तुमी म्हाका सांगलें काम करूं नाका म्हणून हांवें काम बंद दवरलां आनी आतां तुमी म्हणटा म्हाका इलेक्शन लड. कशें लडों शकता हांव? म्हणजे हांव लोकां कडेन फटिंगपणां करतलो न्हू सारकें की हांवें कामूच करूंक ना आनी हांव इलेक्शन लडोंक सोदतां. हांवें सरळ आमचे जे कार्यकर्ते आसले तांकां सगळ्यांक आपयले, आमच्या घराच कडेन मिटींग घेतली आनी सॉरी घरा कडेन आनी खंय तरी दुसरे कडेन घेतलेली आनी सगळ्यांक हांवें सांगलें की 2017 इवन म्हाका राव म्हणटा. आमच्या कार्यकर्त्यांकूय दिसतालें की हांव रावचो म्हणून. हांवें म्हटलें हांव रावूं शकना कित्याक हांव जर रावलो जाल्यार तुमकां सगळ्यांक मेहनत करची पडटली, तुमकां सगळ्यांक लोकां कडेन वयचें पडटलें आनी म्हाका खबर आसा 2012 म्हाका काम करपाक बंद केल्लेलें आसा, त्या कारणां खातीर हांव लोकां कडेन वचूं शकना आनी काम करूंक ना. सो हांव इलेक्शन रावना. पूण त्या दिसा तांकां हांवें सांगलेलें 2017 म्हाजे जितले आसा पळय कार्यकर्ते म्हणजे मित्रच ते आमचे, ते कोणाकूय विचार तूं, ते तुमकां सांगतले की हांवें तांकां 2017 सांगलेलें की हांव 17 रावना पूण 2022 इलेक्शन आसा पळय न्हू त्या इलेक्शनाक हांव रावतलो आनी त्या प्रमाणे हांव प्लॅनिंग आनी काम सुरू करतलो. बरोबर. पूण आतां 2022 इलेक्शन आतां रोखडेंच जावपाचें आसा. एक विरोधकांचो एक मोठो हे तयार करतात की एक तुमी हांगासर नाशिल्ले, तुमचें कामूच ना, तुमी हांगा नासता. ह्या गोश्टी कडेन कशें पळयता तुमी? पळय तेच तुमकां हांवें सांगलें. सी विरोधकांक आनी कितें म्हणूं शकता ते, आमचे अगेन्स्ट आनी कितें म्हणूं शकता ते की बाबा मिलिंद बरो मनीस न्हू किंवा तो कार्य करचो ना, तो कार्यक्षम ना किंवा तो शिकलेलो ना किंवा तो धडाडीचो ना किंवा फाल्यां सकाळी तो मतदारसंघाची आमची कामां करूं शकचो ना अशें कितें म्हणटा ना. ते एकूच पॉयंट आहा तेंचे कडेन की हांव नासता. आतां तुमकां एकूच हांव सांगूंक शकता आनी सगळ्या ह्या माध्यमांतसून सगळे जे लोक पळयता पळय तांकां हांव एक सांगूंक सोदतां की आमी जेन्ना 2017 सांगलें की हांव 22 रावतलो म्हणून, मागीर हांवें तेन्ना एसेस केलें की आमी 2007 कित्याक जितोंक ना. तितून 2 गोश्टी आसल्यो. एक लोकांक दिसतालें की मिलिंद भायर आसता, दुसरे लोकांक दिसपाक लागलें म्हणजे विरोधक घालता न्हू हे लोकांच्या हितूंतल्यान की मिलिंदाचो बिझनस जो आसा पळय हो हांगा ना. मागीर हांवें कितें प्लॅन केलें की बरें आसा, हें आमकां मेन 2 ड्रॉबॅक आसा न्ही. हांवें 17 प्लॅनिंग सुरू केली. 18 आमी मुळगांव डिलीला रेस्टॉरंट हें ओपन केलें. बरोबर. बरें एकदम टॉप क्लासचें रेस्टॉरंट बिचोलेन, कळ्ळें, फुल्ली एअर कंडिशन. हें हांवें 18 सुरू केलें. पर्रीकर जी आसले पळय ते तेणे इनॉग्रेशनाक केल्ले, ते चीफ गेस्ट आसले. तेंच्यांनी आमचे संबंद बरे आसले एकदम
12 उपरांत जेन्ना तेंचे आमचे संबंध सामके क्लोज येयले तेन्नाच्यान सदैव आमचें रिलेशन बरें आसलें. 2018 तो जाल्या उपरांत परत प्लॅनिंग केलें आमचें वाळशे. आमी आमची एक 2 एकरची जागा घेवन दिल्लीला ओपन एअर बँक्वेट हॉल येदो मोठो स्थापन केलो. तो आमी 19 ओपन केलो. 19 तो जालो. 20 वर्सान 2020 आमी आमचें ऑफिस पणजे आसलें. लोकांचो म्हटल्यार संपर्क जावपाक जायो म्हणून तें ऑफिस पणजेचें सोडलें आनी आमी बिचोले ऑफिस घेतलें बँक ऑफ बरोडाच्या वयर 3rd फ्लोराचेर. तें ऑफिस ओपन केलें. थंय बसपाक म्हणजे सगळें ऑपरेशन हांगासरलें बी बिझनसाचें आनी आफ्रिकेचें हांगासून पळयतलें म्हणून सुरू केलें. ऑफिस सुरू करून 2 म्हयन्यांनी कोवीड स्ट्रायक जावन 1.5 वर्स सुमार आमचें कोविडान गेलें. तें 1.5 वर्स फक्त म्हाजो संपर्क जो आसा पळय बिकॉज ऑफ कोवीड लोकां कडेन नासलो. नाजाल्यार तुमी एक सांगा म्हाका, तुमी सपोज एक कोणूय मनीस जर बारीक सादो धंदो करता, एक गाडो घालता किंवा एक दुकान ओपन करता भाड्याक घेवन, जाल्यारूय ताका कितलीशीच फॉर्मेलिटी आसा, कितलीशीच ऑफिसान ताका वयचो पडटा आनी ताका फावटी घालच्यो पडटा. बरोबर. म्हणजे आमी जर येदो मोठो जर हांगा बिझनस केलो प्लस आमचे फार्म आमी पाळये, थंय आमी इको टुरिजमचो व्हडलो प्रोजेक्ट करता, ह्यो सगळ्यो जर गोश्टी न्हू हांव हांगा नासतना जाल्यो जावं शकता. तुमी आशिल्ले हांगा. फक्त कितें आसा की हांव तें पॉलिटिक्स म्हणजे राजकारण करून भोंवनासलो न्ही. म्हणजे आसा म्हणजे आतां पळय, आतां जे कॅन्डिडेट म्हणून आतां माझ्या मतदारसंघात किंवा खंय गोंयभर जे आपूण आसा म्हणटा, हे म्हणजे कितें दिसभर सकाळी उठले काय राजकारण अशें करून भोंवता काय आपलो काम धंदो कितें आसा. कोण प्रोफेसर आहा तो वयतलो स्कुलाक टिचर हितूर, कोण आनी खंय कामाक वयता तो आपल्या कामाक वयतलो. म्हणजे तेंच्यांनी काम केलें जाता. म्हणून मिलिंदानूच तें फक्त तो ना म्हणटकूच तेणी हांगा रावपाक जाय, काय करप ना अशें कशें जावं शकता. म्हणजे तुमी 7 इलेक्शन रावता, 5 वर्सां काम करता, BJP कडेन युती केली, म्हाका कॅन्डिडेटचेर ना, म्हणजे हांवूय बेकारूच रावप, खंयचो न्याय हो जावं शकना न्हू अशें. सो आमी तें सगळें प्लॅन करून आतां आमी हांगाच आसाय पळय. आनी सगळो जो बिझनस आमचो आसा तो सगळो ऑनलायनूच आयज काल न्हू. बरोबर. आनी दिल्लीला सारके येदे व्हडले रेस्टॉरंट ओपन एअर म्हणटा तुमी, तुमचें ऑफिस, हे कितें आयज केलें आनी फाल्यां बंद करपा सारक्यो गोश्टी न्ही. नाच न्ही. बंद करपाची कसली आज पळय आमी येता जे सगळे येता रेस्टॉरंट, ती 6 शॉपां आसा, प्लस तुजे हे ओपन एअर बँक्वेट हॉल येता मात प्रॉपर्टी दिवं फार्म, ह्यो कितें आमी भाड्याक घेतलेल्यो प्रॉपर्टीज किंवा भाड्याक घेतलेलो बिझनस न्हू की फाल्यां सकाळी इलेक्शना खातीर हांवें तो केला लोकांक दाखोवपाक की मिलिंदाचो हांगाय बिझनस आहा आनी इलेक्शनाक सपोज जावंक ना, टिकेट मेळोंक ना किंवा जिखोंक ना जाल्यार तो भाड्याचो घे रे बाबा तुजें म्हणून परत वयतलो असो प्रश्न ना न्ही. ही आमची इन्वेस्टमेंट केल्या न्ही आमी हांगा. आनी लोक कामाक आसात. आमचे पाळये फार्म थंय कांय न्हू म्हटल्यार पाळयेचेच लोक 20-30 लोक कामाक आसा. आमचे फार्म हांगा ओपन एअरान आसा, परत तुजे रेस्टॉरंटान आसा, बँक्वेट हॉलान, हे सगळे जे आसा पळय हे हांगाच न्ही. सो आनी बिझनसूय हांगा असल्या कारणान आमचो टायम स्पेंड जातलो हांगा. बरोबर. म्हाका दिसता की हो एक जो भ्रम म्हणू शकता, कारण तुमी ज्या तरेन सांगले की खंयचे आनी येदे व्हडले जेन्ना एस्टाब्लिशमेंट तुमी हांगासर करता ओपन, ताजी 1 वर्स पयलींच तयारी 1.5 वर्स चड म्हटल्यार जाता, कारण तेजी फॉर्मेलिटीज सगळी करपाक. तुमी म्हणटा ती गजाल सारकी आसा, पूण हे लोकांच्या मनान मुद्दम घातले वयता अशें म्हणटा तुमी, कारण आनीक पॉयंट ना काय उलोवपाचें ना. जाल्यार तुमी सांगा न्ही आनी कितें पॉयंट आसा जर, जाल्यार तुमी सांगा, तुमकां अशें दिसता. आनी दुसरें पळय, आतां आमी हांगा टायम स्पेंड केलो जो पळय 2-4 वर्सां ही, त्या टायम स्पेंड करून आमी हो बिझनस सुरू केलो. फाल्यां सकाळी जेन्ना आमी हांगा चड रावतले तेन्ना आमचे आनीक काही प्रोजेक्ट्स आसात. आमचे आनीक काही जे इन्वेस्टमेंट आमकां हांगा करपाचें आहा गोंयान, ते सगळे जे प्रोजेक्ट्स आसा पळय ते पायपलायनीन आसा आनी ते जसो जसो टायम वयतलो तसो तसो येतलो. राजकारण सपोज सुद्दां जरी म्हाका हांगा जाय, जेन्ना हांव सपोज निवडून येयलो फाल्यां, जाल्यार लोकांची कामां आसा पळय ही करतलोच. पूण कशें आसता जाणा की एका सगळ्याच मनशां कडेन 24 तासूच आसता. कोणा कडेन 48 तास नासता किंवा 25 तास नासता. हो नियम सगळ्यांक. पूण ते 24 तास जो आसा पळय, एक मनशाक तो 24 तास पुरे जायना. कितें त्या 24 तासान जो काम करता पळय तेजो आउटपूट 5 तासाचोच येता. पूण अशेय लोक आसा ते 24 तास जे तेंचें काम आसता पळय, ते 24 तासाचें काम ते 48 किंवा 36 तासाचें जो काम दुसरो मनीस करूं शकता पळय तितलें करतात ते. ताका टायम मॅनेजमेंट म्हणटा. बरोबर. म्हणजे तुजे कडेन जर टायम मॅनेजमेंट आसा जाल्यार मतदारसंघय डेव्हलप करूं येता, लोकांच्यो नोकऱ्यो, जॉब, डेव्हलपमेंट जे आहा तेंय करूं येता आनी तुजो बिझनसूय तुवें व्हडलो डेव्हलप करूं येता. आनी तेजेरसुनूय लोक सुद्दां कामाक लागतले किंवा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जातलें
हेजेरूय तुवें विचार करूं येता. तुम्ही मदीं एक पर्रीकराचो उल्लेख केलो. अशें आयकपाक येतालें की पर्रीकर सारके तुमकां क्लोज आशिल्ले, म्हणजे सारके तुमकां कॉलाचेर सुद्दां एटेंड करून तुमी गोंयांत सुद्दां आसतना तुमी खुबश्या फावट तांचे कडेन आसताले. कितें आशिल्लो हे ताजेर? पळया कशें आहा, एक मनशाक न्ही दूरदृश्टी आसता. ताका प्रत्येक गोश्टीक किंवा प्रत्येक मनशाक एसेस करपाचो आनी त्या मनशा कडेन कितें कॅपेसिटी आसूं शकता, तेजी कितें स्ट्रेंथ आसूं शकता आनी ताका कसो यूज गोंया खातीर देशा खातीर करूं शकता, ही तांकां दूरदृश्टी थोड्यांक आसता. आनी ती दूरदृश्टी हांवूच अशें म्हणिना, म्हाका दिसता गोंयांतले सगळे लोक आनी ह्या देशाचे सगळे लोक म्हणटा की ती पर्रीकारांक आसली. पूण मे बी तेंच्यांनी कितें तरी पळयलां आसूं शकता की म्हाज्यान कितें तरी कॅपेसिटी आसा आनी म्हाजें जें काम आसा आनी म्हाजी जी हुनर आसा ही गोंया खातीर खंय तरी वापर जातलो अशें तांकां सदैव दिसतालें. आनी तेंच्यांनी तें म्हाका म्हणूनय दाखयल्लें. फक्त कशें आहा, ते उल्लेख आतां केले न्ही जाल्यार कशें आहा, जे मनीस हांगा ना न्ही म्हणटकूच तेंच्या बरोबर ते कोणाक खबर आहा, असल्यो गोश्टी त्यो. सो ताका लागून हांव तेजे बद्दल कांय उलोवंक शकना, पूण तेंचें डेफिनेटली म्हाका खूब मार्गदर्शन आसलें. आनी तुमी म्हणटा तशें ऑन कॉल हांव तांकां कॉल करूं शकतालो, म्हाका एपॉयंटमेंट जाय जाल्यार किंवा कितें काम आसा जाल्यार हांव तांकां मेळोंक शकतालो. एक प्रश्न म्हाका पूण विचारचो दिसता, समजा आयज मनोहर भाई जर आशिल्ले जाल्यार तुमच्या फाटल्यान खंबीरपणे उबे रावतले आसले? हय, ऑफकोर्स 100%. म्हाका तेतूर कांय डावट ना. पूण ते सुद्दां आतां सब्जेक्टीव जाला न्ही. जेव्हा जे मनीस ह्या हयातान ना तेंच्या बद्दल कितें उलोवप की ते अशें करूं शकताले आनी तशें करूं शकताले, ही गोश्ट बरी न्हू. कित्याक मागीर तेजो अशें विशय जाता की बाबा तो आतां ना न्ही म्हणून हो सांगता. पूण लोकांक खबर आसा, जे लोक आतां इवन बिचोले तालुक्याचे म्हणा, मयाचे म्हणा, पिळगांवचे, हांकां सगळ्यांक खबर आसा की आमचें रिलेशन तेंच्या बरोबर कशें आसलें. हें हांवें स्पेसिफीक करून डिस्क्रायब करपाची गरज ना. हें तुमी विचारलां म्हणून हांवें तुमकां सांगलां. नाल्यार हांव अशें कितें मोठेपण कारण कित्याक अशा व्यक्तींचे सुद्दां मत जे पयलीं आशिल्ले तुमच्या बद्दल ते सुद्दां खूब म्हत्वाचें आसता. कारण तुमी म्हळ्यात तशें लीडर समजा जर अशें विचार करताले की तुमच्या मदीं कितें तरी एक क्षमता आसा जी आमच्या गोंया खातीर देशा खातीर वापरपाक शकता, जाल्यार ती लोकांकूय समजोवपाक जाय की कित्याक विचार केल्लो ते. म्हणून हांवें एक प्रश्न विचारलो. फुडें वयता आसतना म्हाका दिसता की तुमी आयज ज्यो गजाली सांगल्यो त्यो खूब ज्या तरेन तुमच्या बद्दल एक मनान घातल्या वता लोकांच्या, ते कित्या खातीर आनी आयज तुमी जेन्ना उलयले तेजें खरें कितें आहा तें लोकां कडेन पावतलें. 2022 इलेक्शन आतां येवपाचें आसा, तयारी सारकी चल्ल्या? बिलकूल ना, खूब चल्ल्या. पळय कशें आहा, आमची तयारी म्हाजी चल्ल्या हें म्हणच्या परस जे आमचे लोक आसा पळय, आमी कार्यकर्ते म्हणिना तांकां, आमी आमचे मित्र म्हणटा तांकां, आमच्या परस तांकां चड ओड लागल्या. कित्याक तांकां सदैव दिसता की मिलिंद जर निवडून येयलो जाल्यार कितें तरी ह्या मतदारसंघा खातीर बरें करतलो. ज्या पद्दतीचें आमी प्लॅनिंग करता, ज्या पद्दतीचें आमी कार्य आमी करूं शकता पळय, तें ह्या मतदारसंघाक खूब गरज आसा. आनी ती गरज आसा पळय, ती जर गरज बरे भशेन जर प्लॅनिंग पद्दतशीर जर मतदारसंघाचो विकास जर करतलो जाल्यार आमच्या सारको मनीस मतदारसंघान निवडून येवपाक जायो, इलेक्शन लडपाक जाय, ही लोकांची इच्छा आसा. बरोबर. सो त्या इच्छे प्रमाणे आमी काम सुरू केलां. आतां सद्या आमी लोकांक मेळपाचें काम चालू केलां. म्हणजे आमी जो संपर्क जो आमचो आसा पळय, आमची सद्या मतदारसंघान 2 रावंड जाले. म्हणजे सगळ्यांक मेळप, आमचे जे कार्यकर्ते आसा लोकांच्यो विजीट घेवप, हें सगळें जाल्लें आसा. सद्या आमी कार्यक्रम खूब राबयतात. म्हणजे शैक्षणीक हितून म्हणा तुमी किंवा तुमी बाकीचे आर्ट फिल्डान, कल्चरल फिल्डान, हें आमचें चालू आसा. आनी आमचे ट्रस्टी पळय, आमी राजकारणाचें जर काम ना केलें तरी आमच्या ट्रस्टाचें काम आमी चालूच दवरलां न्ही. प्रत्येक वर्सा ट्रस्टाच्या मार्फत आमी कमीच कमी 90 ते 100 भुरग्यांक स्कॉलरशीप दिता. आनी हें आमी आयज दिना, फाटलीं 9 वर्सां फाटलीं 9 वर्सां जालीं. कितें आनी स्कॉलरशिपूच न्हू, जे डिजर्वींग स्टुडंट्स आहा तांकां स्कॉलरशीप न्हू, जे गरीब भुरगे आसा पळय, जे हायर एज्युकेशन बी घेता तांकां सुद्दां आमी फीज बी तेंची दिता न्ही. प्लस कोणाचे सपोज सांस्कृतीक कार्यक्रम आसा, आतां बारीक तुमकां लक्ष, इवन पळय पिळगांव हो आमचो गांवूच, थंय आमी कितें केलें जाल्यार कमीच तें. पूण पिळगांव सुद्दां फॉर एग्जाम्पल आमचो एक नवचंडीचो कार्यक्रम जाता, ताका वर्स आतां कितलीं 10 वर्सां जालीं, तो कार्यक्रम त्या नवचंडीचो आसता पळय न्हू, मेन कार्यक्रम तो आमीच दिता. म्हणजे हितून दिता म्हणून सांगून ते गाजोवपाचें ना. तुमी म्हटलं पळय तशें की लोकांक खबर ना, पूण आपूण काम करता तें मुद्दम सांगप हेची गरज नासता न्ही, ती लोकांक खबर आसता. पूण आयचे जे युग आसा पळय न्ही, आनी हे पॉलिटिकल जे फिल्ड आसा, थोड्यो गोश्टी हितूर तूं लोकांक जो पर्यंत आपल्या तोंडान सांगना आनी तेजी
जायरात बाजी करिना तो पर्यंत कळना, कळना म्हणून ते थोडे सांगचे पडटा. पूण तुमी म्हटलें तें सारकें. तातूंत आनी एक आसा की समजा विरोधक आसा ते कितें तकलेन घालपाचो प्रयत्न करता, ते तकलेंतले स्पश्ट करपा खातीर तरी सांगचें पडटा. एक्झॅक्टली. कारण नाल्यार लोक आपल्या हितूरूच हय सी लोकांक कशें आहा, लोकांची मेमरी ही खूब शॉर्ट आसता. म्हणजे आमकां आयज काल आनी आयच्या सोशल मिडियाच्या युगान तर आमची मेमरी सोशल मिडिया लोकांक कितें दिसता इज अ नॉलेज, पूण लोकांची ती चूक. सोशल मिडिया जी आसा ही नॉलेज न्हू, दीस इज एन इन्फॉर्मेशन. ती फक्त तुका इन्फॉर्मेशन दिता, नॉलेज दिना. आणि आयज इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें पळय न्ही, तुमी फाल्यांचें इन्फॉर्मेशन विसरले. म्हणटकूच मिलिंदान 10 वर्सां कितें केलां, किंवा प्रत्येक वर्सा तो स्कॉलरशीप दिता, किंवा खूब कल्चरल आनी सोशल फॅब्रिकान काम करता, हे लोक विसरता. आयज कितें पेपरार येयलें, किंवा टीव्हीर येयलें, किंवा सोशल मिडियार येयलें, हेजेर लोकांचें लक्ष आसता. रायटली सेड की सोशल मिडिया नॉलेज न्ही, एक इन्फॉर्मेशन पावोवपाचें माध्यम आसा तुमच्या खातीर. एक 2 प्रश्न लास्ट विचारपाक सोदता. तातूंतलो एक आसा की कांय अशे रिजन्स आसा मय मतदारसंघातले जंय आनीक कोणाक लिडरांक थंयसर इतलो वाव ना तितलो तुमकां आसा आयज. कारण थंयसर आफय बीन ना खंयच्या लिडरांक खंयच्या प्रोग्रामाक, किंवा ते लिडरां कडेन वचय बीन ना, पूण तुमचे कडेन येता. रिजन कितें? ना पळय, थोडे गांव जे आसा आनी थोडे जे एरियाज आसा, ज्या एरियांतल्यान तुमी म्हटलें तशें बाकीच्या लिडरांक बी ते आफयना किंवा तांकां स्टेज दिना, त्या गांवांनी सुद्दां आनी त्या हितूर आमी प्रोग्राम करता. आमचो एक जालो 15-20 दीस पयलीं, फाल्यां एक आसा. पुणून हितूर जाता कितें की तुमी जेन्ना लोकां कडेन वयता एज अ प्रतिनिधी म्हणून, तेन्ना तुमी कितें उलयता पळय हेजो विचार करपाक जाय. प्रॉब्लेम कशें आहा लोकांचे, जे स्वताक लिडर म्हणटा किंवा प्रतिनिधी म्हणटा, की राजकारणाचो फायदो घेवपा खातीर, लोकांचे मन जिखपा खातीर, वोट घेवपा खातीर डायरेक्ट वयता, विचार ना करता, हय आपूण हें करून दिता म्हणटा. आनी जेन्ना तुमी हय म्हणटा पळय, ते लोक तुजेर विश्वास दवरता आनी विश्वास दवरून ते रावता. आनी तांकां जेन्ना कळटा पळय न्हू, अरे हेणी सांगलेलें आमकां करून दिता म्हणून आयज गेले, आयज मेळना, फाल्यां गेले, परवा करता म्हणटा, एरवा करता म्हणटा, आनी अशी लोकांची वर्सां फुडें धुकलता. आनी तेन्ना तांकां कळटा की हें फटिंगपणां म्हणून. आमी तशें करिना. जी गोश्ट आमचे कडेन जाता आनी आमी करूं शकता पळय, तीच आमी सांगता तांकां ही जाता म्हणून, आनी आपूण करतलो. जी जायना आमी तांकां सांगता ही आपल्याक म्हाका अशी करूंक मेळना, पूण ताका रीत आहा ती अशी जर वचत जाल्यार ती करूंक मेळटा, आनी तांकां तो करपाचो आमी प्रयत्न पुरेपूर मनांतल्यान करता. आनीक जायत्यो गजाली आहा. तुमचें विजन जें आसा तें एक म्हाका आयकून घेवपाक जाय मया खातीर, कारण तें खूब इम्पॉर्टंट आसता. एक विजन जेन्ना फुडें दवरता, जेन्ना आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटा, तेन्ना एक 10 वर्सांनी किंवा 15 वर्सांनी खंय आसपाक जाय. डेफिनेटली तें जें विजन आसा तें म्हाका आमी एक कार्यक्रम करुया फुडें, आनी तितूर मतदारसंघाच्यो समस्या, कितें समस्या आसा आनी कसल्यो समस्या आसा, आनी ह्या समस्यांचें निवारण कितें आसा, बरोबर, हें जें आसा हेका खूब म्हत्व आसा. पळय हांव तुमकां एक हो टॉपीक न्हू आयचो आमच्या डिस्कशनाचो, पूण एक सांगूंक सोदता हांव की मतदारसंघ जो आमचो आसा पळय न्हू, मये मतदारसंघ, ह्या मतदारसंघाचो आमी स्वता सर्वे केला प्रोफेशनल एजन्सीक दिवन. आनी सर्वे करून कितें काडलां आमी, सर्वे असलो न्हू की बाबा हांव जिखतलो इलेक्शन कोण, तसलो न्हू. मतदारसंघाक लोकांक कितें जाय, तळागाळांतल्या लोकांक कितें जाय, आनी कितें तेंच्यो समस्या आसा, आनी तांकां कशें निवारण आसा, हेजेर काडला. हेजेर एक दीस आमी बसून डिस्कस. डेफिनेटली. आनी म्हाकाय आवडटलें, कारण तुमचे जे क्वेश्चनीज आसा ते आनी ताजें निवारण कितें आसा हें जाणा घेवपाचें. सर तुमी टायम दिलो आमकां आयच्या ह्या मुलाखती खातीर, त्या खातीर देव बरें करूं. आनी परत रोखडेंच मेळया इतलेंच म्हणटा. पळयत रावत प्रुडंट. देव बरें करूं.